गोंय विधानसभेचे ह्या वर्साचे पहिले सेशन तेजी नोटीस येयल्या 2 फेब्रुवारीक हे सेशन सुरू जातलें अशी नोटीस येयल्या. तेजे प्रमाण 2 फेब्रुवारी 11:30 हे सेशन जातलें. हे वर्साचे पहिले सेशन आशिल्ल्या कारणान पयले दिसा गव्हर्नराचो एड्रेस आसतलो आणि टोटल दीस ह्या सेशनाक 6 दिसाचे दवरला. म्हणजे 2 फेब्रुवारीक जे सुरू जातले ते 9 फेब्रुवारी शुक्रार 9 फेब्रुवारी मेरेन चलतले. म्हणजे पयलो दीस जो आहा जो शुक्रारचो आहा जो प्रायवेट मेंबर डे आसता पण तेन्ना गव्हर्नराचो एड्रेस जातलो कारण हे ह्या वर्साचे पहिले सेशन आनी पहिले सेशना पयल्या दिसा गव्हर्नराचो एड्रेस आसता. तो जाल्या उपरांत दुसऱ्या विकान 5 तारखेच्यान कंटिन्युअस 5 दीस आसतले 5 तारीख ते 9 तारीख पर्यंत. तितून ते क्वेश्चन आवर आसतले. मागीर गव्हर्मेंट बिझनेस आसतलो. शुक्रार एक येता लास्ट डे शुक्रार आसा प्रायवेट मेंबर डे आसतलो. आणि जशी पयलीं मुख्यमंत्र्यान एकदां बायट दितना म्हटलेलें की गव्हर्नर एड्रेसा बरोबर ह्याच सेशनांत राज्य सरकाराचे बजेट प्रेझेंटेशनूय जातलें. बजेट प्रेझेंटेशन जातलें म्हणजे बजेटा बरोबर इकॉनॉमिक सर्वे टेबल जातलो. आणि जशे युनियन आमचे बजेट आसता युनियन बजेट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे बजेट आसतात ते 1 फेब्रुवारीचे पयल्या विकान जे प्रेझेंट करता ते जर 1 तारखेक जाता जाल्यार रोखडें ते गोवा सरकाराचे बजेट फॉलोड बाय युनियन बजेट जातलें. म्हणजे 2 तारखेक गव्हर्नर एड्रेस जाल्यार 3 तारखेक 4 तारखेक अशें गोंय सरकाराचे बजेट जावपाक शकता. आणि क्वेश्चन आवराच्या आदे पयल्या दिसाचे गव्हर्नर एड्रेस जालो की फुडले जे 5 दीस उरता जे 5 तारखेच्यान सुरू जाता 5 तारीख ते 9 तारीख तेन्नाच्यान सगळे तेंच्यांनी क्वेश्चन 5 दिसा भितर वांटून घातलेल्या सगळे डिपार्टमेंटान ते क्वेश्चन आवर जातले. गव्हर्मेंट बिझनेस आसतलो आनी प्रायवेट मेंबर डे जो शुक्रार आसता तो 1 दीस मेळटा सो त्या दिसा प्रायवेट मेंबर डे जातलो. हे सगळे अशे सगळे एकेच कडेन अशें जावपाचें कारण म्हणजे हे वर्स इलेक्शनाचें वर्स आसता 2024 पार्लमेंटाचें इलेक्शन लोकसभेचें इलेक्शन जाता. सो कोड लागच्या पयलीं बजेट प्रेझेंटेशन ह्यो सगळ्यो गजाली सगळी राज्या करपाक सोदता तशें गोंय सरकाराक करपाचें आसतलें. कोड हो फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान एंडाक पर्यंत लागपाक शकता. सो ह्यो सगळ्यो एसेंब्लीचे बजेट प्रेझेंटेशन ह्यो सगळ्यो गजाली ह्या सेशना भितर सगळ्यो जातल्यो.